आयच्या ह्या अभूतपूर्व अशा मॅरेथॉनाक जाल्ली ही गर्दी जर पळयली जाल्यार युवा वर्गाक आमच्या देशा बद्दल आनी माननीय नरेंद्र मोदीन मारिल्ल्या उल्या बद्दल कितली संवेदना आसा ती कळटा। आनी म्हणून आयची जर सगळ्यांत जर व्हडली जर शाबासकी आनी जर ताळी जर कोणाक जर मारपाक जाय जाल्यार हांगसर जमिल्लो हो सगळो युवा जो वर्ग आसा त्या युवा वर्गाक मारपाक जाय। नशामुक्त भारत ही कॅशलायन कित्याक? कारण आज देशभर एक भारत ज्या तरेन प्रगती करता ताका खीळ घालपाचें एक व्हडलें कारस्थान चलता। भायले पाश्चात्य जे देश आसात तांच्या दोळ्यान माननीय नरेंद्र मोदीन 2014 पासून आतापर्यंत जे केल्लें जे कार्य आसा त्या कार्याच्या आदाराचेर भारताची जी प्रगती जाल्ली आसा ती दोळ्यान खुपता, नसय जाता तांकां। आनी वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान ह्या देशाची प्रगती आनी देशाचें नांव मुखार करपा खातीर जे आमी घडटात तांकां आडोवपाचो ते प्रयत्न करतात। मागीर आडयतले कशे जाल्यार तुमी बारीक नोट करात, आमचे शेजारचे जे देश आसात त्या देशां भितर एक प्रकारचें एक व्हडलें एक रणकंदन करप, थंयच्या लोकां भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करप आनी ते सरकाराक खिळखिळी करपाचे प्रयत्न तांणी केले। तातूंत मागीर बांगलादेश आसत, श्रीलंका आसत, पाकिस्तान आसत, म्यानमार आसत आनी हाल्लींच हांगा जाल्ले नेपाळ आसत। पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर खंबीरपणे जर कोण जर उबो आसा तो तरुणाचो देश तो म्हटल्यार माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयलो भारत देश। आनी ह्या भारत देशाक काबार करपाक लागून हे काँग्रेसचे जे फटींग जे सगळे आसात ते एक वेगवेगळ्या मार्गांनी एक नॅरेटिव्ह पसरतात आनी त्या नॅरेटिव्हान भितर राहुल गांधीचे खंयचे तरी सरकाराचेर आरोप, खंयचे तरी वोट चोरी म्हणप आनी एक व्हडलो उद्रेक करप। कारण जे पळय नेगेटिव्ह जे लोक आसात त्या नेगेटिव्ह लोकांक एकठांय हाडपाक कितें तरी निमित्त जाय, त्या निमित्ताचो एक भाग आसा। दुसरो भाग आसतलो स्टेटीन भितर खंय तरी वेगवेगळ्या मार्गां भितर सरकाराचेर आरोप करप, प्रत्यारोप आरोप करप। तिसरो आनी सगळ्यांत व्हडलो डेंजर जो आसा तो डेंजर म्हटल्यार हळू कॉलेजांनी स्कुलांनी हळू ड्रग असा हातून भितर भुरग्यांक आपल्या कडेन ओडप आनी एक वेगळे विचारसरणीक तांकां व्हरप, ही व्हडली डेंजर आसा। आणि जसे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या 75व्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सबंद देशभर 75 जाग्यांचेर अशा पद्धतीची रॅली सुरू जाल्ली आसा आनी एक वेगळ्या पद्धतीचो एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ह्या निमित्तान जाल्लो आसा। हांव पळयता आसतना काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत ह्या सबंद गोंयभरल्या 40 मतदारसंघातले सगळे युवा आसतले, सिनियर सिटीजन आसतले ह्या हातून सामील जाले। हांव आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांकां अभिनंदन करता, कारण एक बऱ्या तरेचे ऑर्गनायज ह्या भागा भितर हे करपाक शकले। म्हाजें नांव अशोक, हांव वास्कोच्यान आयला आनी हांव थँक्यू म्हणटा सगळे कमिटीक की आमकां चान्स दिता म्हणून। आनी बरें दिसता की रनिंगान धांवन खूब बरें दिसता की हेल्थ मातशें बरें उरतलें म्हणून। आनी कितें मेसेज दिवंक सोदता लोकांक बी? लोकांक आमचे जिवन भाव कोण भाव भयण आहा ताका तेय फुडें सरपाक जाय, फुडें सरून अशें पार्टिसिपेट करपाक जाय तेंच्यांनी।